मुकावयल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाचे संघटन मंत्री BL संतोष हांणी प्रचार कार्याचो नियाळ घेतलो। तशेंच प्रधानमंत्र्याचे बसके विशीं तांणी वासपूस केली। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत प्रचार कशे पद्दतीन सुरू आसा ताचोय ते नियाळ घेतले खंय अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्ले टिकेकूय तांणी जाप दिल्या। कांय आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री आज रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्ले BL संतोषजी मेन संघटन मंत्री पार्टीचे आमी सगळे बसून पूर्ण दोन्ही इलेक्शन दोन्ही कडलो रिव्ह्यू घेतलो 100% बऱ्या माध्यमांत सांगला। आज आमचे ऑल इंडिया संघटन मंत्री BL संतोषजी हे आज गोंयांत आयिल्ले आनी एकूण प्रचाराचो रिव्ह्यू आनी ऑर्गनायझेशन ह्या संदर्भातले ते विचारपूस करपाक आयिल्ले। प्लस प्रधानमंत्रीची रॅली आसा पब्लीक मिटींग त्या मिटिंगेच्या संदर्भातूय तेंच्यांनी विचारपूस केली आनी आतां ते त्या जाग्याचेर ती रॅली जावपाची आहा पब्लीक मिटींग थंय पळोवपाक वयतले आनी त्या नंतर मागीर दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार पार्टीचे अध्यक्ष प्रभारी आनी प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन ते रिव्ह्यू घेतले आनी तेच्या नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमच्या ऑफिसच्या कार्यालयात थंय ते रिव्ह्यू घेतले। उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपयले टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100%। 100% जिखतात। हांव तेचेर एक सुद्दां सांगू एखादे तूं जेन्ना बुकाचें भितर हें करता तुका अशें जाल्लें न्ही ते एकदां तुका लक्ष न्ही तशें ना तेजी पर्पज न्ही तो कितें उलयतलो तेणी वॉट इज टॉकिंग मग तेणेन म्हाका शिकोवपाची गरज ना कितें बरोबर आनी कितें ना। त्यामुळे तेणेन आपलें मातशें पळोवन घेवचें आपल्या उमेदवारांक जेका जर आपल्या लिडराची जर किंमत नासत म्हणजे तो जर देशाचे पयले पंतप्रधान मागीर ते कोणूय आसले खंयच्या पार्टीचो तो रिस्पेक्ट द्या तेजो जर ताका आदर करपाक कळना आसत जाल्यार तो कितें काय उमेदवार हांव तेच्या उलोवपाचें म्हाका भाश्य करपाचें ना।